सगळ्यांक येवकार येता त्या 15 तारखेच्यान गोंयांत सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवल जाता. हें आर्ट फेस्टिवल 2016च्यान गोंयांत चालू जालें. कितलींशीं वर्सां आतां तें गोंयांत जाता, पूण एक गजाल आमी पळयता की जेन्नाय थिएटर्स आसा तितून गोंयचें खंयचें नाट्य मंडळ भागेदार जायनाशिल्ले. पूण ह्या वर्सा गोंयचें हंस संगीत नाट्य मंडळ हांगासर परफॉर्म करतले आनी हंस संगीत नाट्य मंडळाचे कौस्तुभ नायक आमचे वांगडा आसा. कौस्तुभ, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉंग्रेच्युलेशन्स तुका. थँक्यू. तर खंयचें तूं नाटक सादरीकरण करता हे फावटी सेरेंडिपिटीक? सो सेरेंडिपिटीक आमी ह्या फावटी गेब्रियल्स ट्रायल म्हणून एक नाटक सादर करता. हिंदी नाटक आसा तें, नांव जरी इंग्लीश असलें तरी. आनी तांची एक प्रोसेस जाल्ली म्हणल्यार एक गेल्या एप्रील ह्या एप्रिलान तेणी एप्लिकेशन्स मागिल्ली की नवें कोणाक जर नाटक सादर करपा जाल्यार ते तेजे प्रोड्यूस करतले म्हणून फेस्टिवला खातीर. सो हांवें अप्लाय केल्लें ताका आनी आमकां मागीर तें कमिशन मेळ्ळें. सो दीस इज अ कमिशन प्रोजेक्ट. सेरेंडिपिटीन कमिशन केला हो आनी तो ओपन जातलो सेरेंडिपिटी फेस्टिवलाक. आनी पयलें नाटक आसा तें 15 तारखेचें तें आमचें जातलें. ओके, तुजे वांगडा को डायरेक्टरूय आसा दिसता. हय, ह्या नाटकाक को डायरेक्टर आसा म्हाजे फ्रेंड प्रियांका पाठक म्हणून. ते दिल्ली पयलीं NSDन शिकताले आनी ते आनी हांव JNUन मागीर वांगडा शिकतालीं. आनी तेणेंय खूब दिल्ली बीन नाटकां केल्या आनी आतां ते बॉम्बे आसता. सो ते बॉम्बेच्यान आयला आतां हें नाटक म्हाज्या वांगडा डिरेक्ट करपाक. ओके, सो हें जें नाटक आसा ताची मातशी एक कितें तरी म्हाका दिसता लोकांक जर टिजर वचत जाल्यार लोक म्हाका दिसता व्हडा उमेदीन ते पळोवपाक येतले. हय, नाटकाचो विशय तसो गोंयाक रिलेटेड आसा. इन्क्विजिशनाचेर नाटक आसा. एक इन्क्विजिशन ट्रायल जाल्ली गेब्रियल ह्या एका मनशाची. गेब्रियल हो एक इथिओपियन स्लेव. तो जातना ज्यूइश म्हणून जाल्लो. ताका 4 वर्सांचो आसतना एका गुलामी वेपारान ताका विकलो एका मुस्लीम वेपाराक. सो तेन्नाच्यान तो मुसलमान जालो आनी मागीर तो इंडियेन आयलो. ताका विकलो इंडियेन आनी थंयच्यान तो एका मालका कडेन आसतना थंयच्यान धांवलो आनी दुसऱ्या भागान गेलो जो पोर्तुगीज भाग आशिल्लो. थंय तो वचून क्रिस्तांव जालो आनी क्रिस्तांव जातकीर परत तो मुसलमान जावपाक सोदतालो. तेन्ना ताका इन्क्विजिशनान धरलो आनी मागीर ताका गोंयांत धाडलो. वसई चॉल जी एरिया आसा ती त्या टायमार पोर्तुगीजां कडेन आशिल्ली. सो आनी जे कोण एस्पेशली ज्यूइश आनी मुस्लीम लोक आशिल्ले जे कन्वर्ट जाल्ले क्रिश्चॅनिटीन, तेंचेर खूब खऱ्या प्रमाणान इन्क्विजिशन बसतालें ते पयलींचे प्रॅक्टीस फॉलो बीन करीत म्हणून. सो ताका मागीर तेजे ट्रायलाक गोंयांत धाडलो. सो तेजी ट्रायल सर्वायव जाल्या. इन्क्विजिशनाचे रेकॉर्ड जे गोंया इन्क्विजिशनाचे रेकॉर्ड चड तशे सर्वायव जाल्ले ना, पूण जितल्यो ट्रायल्स लिस्बन गेल्ल्यो त्या भितर ही एक ट्रायल सर्वायव जाल्ली आनी तेजेर जायत्या जाणांनी रिसर्च केला. आनी म्हाजो PhDचो विशय गोवन हिस्ट्री आसल्या कारणान ह्या इतिहासा बद्दल हांवें वाचिल्लें. सो जेन्ना हो पेपर हांवें वाचिल्लो, अनन्या चक्रवर्ती म्हणून एक प्रोफेसर आसा हिस्ट्रीची, तिणें बरयल्लो. तेन्नाच्यान म्हाका दिसतालें की कितें तरी ह्या एक कॅरेक्टराचेर एक परफॉर्मन्स जावपाक शकता. तेजी जी जर्नी आसा इथिओपियाच्यान जी सुरू जाता आनी ती गोंयांत येवन सोंपता. तेजें कितें जालें ताका एक सेंटेन्स मेळटा एंडाक आनी तेजे फुडें कितें जालें तें आमकां खबर ना. पूण तो लास्ट पर्यंत गोंयांत आशिल्लो. ताका मारूं ना इन्क्विजिशनान, पूण तेजें लास्ट कितें जालें आमकां खबर ना. फक्त केसीन जितलें आमचे कडेन इन्फॉर्मेशन आसा तितलेंच आसा. सो ते केसीचें इन्फॉर्मेशन घेवन आनी बाकीचे एक डिवायस करून आमी एक परफॉर्मन्स तयार केला एक देड वरां. तुवेंच बरयलां हें? बरयला अशें म्हणपाक जाता, पूण मोस्टली इम्प्रोवायज केले आमी खूब सिनारियोज. आमी एक वर्कशॉप केल्लो पयलीं एक आठवड्याभर काणकोण. थंय पयलीं आमी सगळे एक्टर्स आनी को डिरेक्टर आमचे प्रियांका आमी वांगडा रावन कितें जालें आसतलें. कित्याक इतिहास केन्ना बरयलो तेन्ना खूब तो फ्रॅगमेंटान आसता, एक फूल स्टोरी केन्ना आसना. सो आमी ते जर फ्रॅगमेंट आमचे कडेन आसा जाल्यार तेजी एक फूल स्टोरी आमी कशी तयार करतले तेजेर खूब एक विचार करून मागीर तितूंतल्यान एक सिक्वेन्स तयार जालो. तेज्या मागीर एक्टर्सांनी येवन रिहर्सलीक इम्प्रोवायजेशन्स करून एक नॅरेटीव बिल्ड केला. सो मागीर तें काटछाट करपाचें आनी तें मातशें हें करपाचें बीन बरयलां. सो एकट्यान हांवें बरयलां अशें म्हणपाक शकना. सगळ्यांचोच तेतून एक कॉन्ट्रिब्युशन आसा. पूण जेन्ना अशा विशयाक हात घालता तेन्ना खुबशे म्हाका दिसता स्टडी लागता. कारण असो जेन्ना तूं विशय घेवन वता सो तो सगळो प्रोसेस कसो कितें आशिल्लो? तो प्रोसेस तेच सांगले जशें की म्हाजी PhDचें काम जें आसा तें गोंयच्या हिस्ट्रीचें. इवन दो इन्क्विजिशनाच्या पिरियडाचेर हांव काम करना किंवा इन्क्विजिशनाचेर म्हाजो रिसर्च ना, पूण म्हाजे बाकीचे फ्रेंड्स आसा. आनी जेन्ना तूं खंयच्या एका भागाचो इतिहास वाचता तेन्ना त्यो सगळ्यो बाकीचे कितें रिसर्च जाल्यार तीय वाचपाची गरज आसता. सो त्या प्रमाणे अभ्यास म्हाजो चालूच आशिल्लो म्हाज्या रिसर्चा खातीर. सो त्या टायम आनी
परफॉर्मन्स मातसो आमी एक कंटेम्पररी सेन्सिबिलिटीन केला की ते फक्त त्या पिरियडाचेच म्हणल्यार सामको तो 1560 पिरियड अशें ना, तेजे खूब इंटरप्रिटेशन्स आमी केल्या, मॉडर्न इंटरप्रिटेशन्स केल्या. सो ती एक लोकांक ट्रीट आसतली. एक मेजर प्रश्न, गोंयचें नाट्य मंडळ हय. गोंयान परफॉर्म करता पूण हिंदीन कित्याक? हो प्रश्न खूब जाणांनी विचारलो म्हाका. एक्चुली नाटक हांवें एप्लिकेशन केल्लें तेन्ना ती खंयच्या भाशेन जातलें हेवूय म्हाका खबर नाशिल्लें. पूण जालें कितें, तो जो पूर्ण पट आसा गॅब्रियलाच्या लायफाचो, तितून वेगवेगळ्यो भाशा उलोवपी लोक आसा. तितून गॅब्रियल हो स्वता इथिओपियाचो, तेका विकता एक क्रिश्चन मनीस एका अरब व्यापाराक. मागीर तो येता हांगा दख्खन एरियान येता, थंय लोक वेगळी भाशा उलयता. थंयच्यान तो पुर्तुगीज एरियान येता, थंय लोक वेगळी भाशा उलयता. तेजे बाकीचे कोण कंटेम्पररी आसा ती थोडी कोंकणांतली आसा, तो एकटो कोण गुजरातचो आसा, कोण इंडोनेशियाचो आसा. अशे खूब भाशा तितून आशिल्ल्यो. सो तशें जर प्रत्येक ते भाशे कडेन प्रामाणीक रावून जर हें केलें जाल्यार तें खूब ताजो पसरट जाता आशिल्लें मातशें. आनी तशें त्या प्रमाणे एक्टर्सूय तशे लागतले. सो आमी एक डिसायड केलें की हिंदी करूया. आमी उर्दू कडेन झुकपी हिंदी आसा ती, हिंदुस्तानी म्हणपाक जाता आमकां तांकां. कित्याक नाटकान डिस्कशन जें आसा तें 3 धर्मांच्या भितर आसा, ज्युईश, क्रिश्चियनिटी आनी इस्लाम. आनी ह्या 3 धर्मांच्यो ज्यो कितें टर्म्स आसा किंवा तेंच्या बद्दल जे कितें शब्दकळा जी आसा ती आमकां उर्दू भाशेन सारकी मेळटा. सो एक उर्दू कडेन झुकपी पूण इतली सामकी खूब अशी एक हाय उर्दू ना, ती लोकांक कळपा सारकी हें आसा. आनी दुसरें म्हणल्यार कित्याक लोकूय येता पळोवपाक दुसरे कडल्यान. आमी आमच्या खंयच्या तरी भाशेन केल्ले परत मागीर ते सबटायटल कर आनी हें कर, त्या पेक्षा म्हणल्यार आमी हिंदीनूच करुया. तो इजी नाशिल्लो प्रोसेस हिंदीन करप, एस्पेशली एक्टर सगळे आमच्या गोंयचे असल्या कारणान. पूण तेणी तें केलां आनी आतां ते परफॉर्मन्स. ओके, तेजेच कडेन येता हांव. कितले कॅरेक्टर्स आसा आनी हे जे कॅरेक्टर्स आसात ते चूज करपाक तुका कितलो वेळ लागलो आनी तुवें कशें डिसायड केलें की हो रोल कोण करतलो? कॅरेक्टर्स तशें पळोवपाक गेल्यार स्टोरीच्या हिशोबान खूब कॅरेक्टर्स आसा, पूण एक्टर्स आमचे 5च जाण आसा. कित्याक एक तर म्हणल्यार आमकां तेजे आनी प्रयोग करपा जाय फुडें. सो कमी एक्टर्स आसतना ते ट्रॅवल करपाक मातशें किफायतशीर पडटा. सो एकूच एक्टर मल्टिपल रोल्स तितून करता. एकूच कॅरेक्टर 2 एक्टरूय करता हितून. सो तशें लिबरली कास्टींग केलां तेजें, कोण वॉच करतलो. कित्याक प्रत्येक जाणांक एक सिच्युएशन दिवन इम्प्रोवायज केल्लें, त्या जाणांनी आपआपले सीन्स तशे घडयले. सो कास्टींग अशें वेगळें आनी वॉच करतलो तोच करतलो अशें नाशिल्लें. पूण जशे सीन इम्प्रूव जायत गेले, इम्प्रोवायज जायत गेले, तशें तेजें कास्टींगूय फिक्स जायत गेलें. विशय तुजो म्हाका दिसता जेन्ना लोक आयकतले तेन्ना खुबशे लोक पळोवपाक येतले, जाल्यार म्हाका दिसता ते लोकांक कळपाक जाय की हें नाटक खंय जातलें, केन्ना जातलें, हें मातशें आमकां कळयता. हें नाटक जातलें 15 डिसेंबराक. तेजे 2 शोज आसा, एक 12 आनी एक 4. पूण हो बाकी सेरेंडिपिटीन खुबश्यो इव्हेंट्स आसा ज्यो फ्री आसा, पूण ह्या नाटकाक टिकेट आसा. ती तुमी तांच्या वेबसायटीर वचून चॅक करून हें करपाक शकता, बूक करपाक शकता. तें जातलें नाटक तें पयलीं कला अकादमीच्या एक स्पेसीन जावपा आशिल्लें, पूण आतां तें एक स्पेशल ती फावंड्री स्टेज म्हणून पयलीं ते करताले हांगा आयनॉक्सा कडेन. पूण तशीच स्पेस ते दयानंद बांदोडकर ग्रावंडार घालतले. एक 100 सिटर ऑडिटोरियम आसतलो तो. सो तितून तें नाटक जातलें. नाटक मागीर एक्टर्स कमी असल्या कारणान तें एक इंटिमेट स्पेसीचें नाटक आसा. सो कमी प्रेक्षकांक मागीर 100 प्रेक्षकांक एट अ टायम पळोवपाक मेळटलें अशें. ह्यान पयलीं तुमी कितलींशीं नाटकां केल्या, पूण जेन्ना आतां तुमी सेरेंडिपिटी खातीर स्पेशली करता तेन्ना कितें फरक जाणवता तुमकां? हरशीं आमी करताले स्पर्धेचीं नाटकां मोस्टली जाताले, पूण मागीर आमी अव्यात केल्लें खूब वर्सां पयलीं नाटक. तें मागीर केरला थिएटर फेस्टिवलाक गेले. सो एक तुका एक नॅशनल लेवलच्या थिएटरचो एक्सपोजर मेळटा. आनी हांवूय काही काळ दिल्ली आशिल्लो. थंय ज्या प्रमाणे थिएटर चलता किंवा भारतान इतर कडेन थिएटर चलता तशे तरेचें थिएटर गोंयांत जावचें, त्या प्रमाणे आमी स्पर्धेच्या फुडें वचून कितें तरी एक विचार करचो म्हणून आमी हें केलें. सो तितून खूब डिझायन एलिमेंट्स आसा. रियलिजम जो आमी युजली नाटकान हें करता तो मातसो ब्रेक करपाचो प्रयत्न केला. इंट्रस्टींग सेट आसा आनी लोकांनी येवचें आनी पळोवचें. म्हाका दिसता लोकांक उमेद आसतली ह्या नाटकाक येवपाचें. जी तुजी ही फुडली वाटचाल आहा तेजे खातीर तुका आमी यश आंवडेता. थँक्यू सो मच.